नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. द ब्लू ट्रेल ह्या सिनेमान चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण. सिनेमा सृष्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ले खातीर रजनीकांत आनी बालकृष्ण हांचो भोवमान. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री मुरुगन हांची म्हायती. पर्यटकांक त्रास दिवन गोंयचे नाव पेड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातलीच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहना कडेन जाला उलोवप, सांगता येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो. झेडपी वेंचणुकेत सुदीन ढवळीकार आनी मोगोपाक नियंत्रणात दवरपा खातीर पुजा नायक आनी मिडियाचो केलो वापर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो आरोप. ह्या नादी ह्या प्रकरणात पुलिशेन केले तरी कितें, उपरासला प्रस्न. सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीचे फायबर ऑप्टीक केबल्स वीज खात्यान उडयले कातरून. 2 दिसां पयलीं ह्या केबलींत अडकून जाल्ल्या अपघातात 2 जाणांक जाल्ली दुखापत. कोडार कम्युनिदादीच्या अधिकाऱ्यांची फटिंगपणां उक्ताडार. लोकांक विश्वासात घेनासतना IIT येवपा आशिल्ल्या जाग्यार 70,000 जमीन करून घेतली नावार. गोंयांत अध्यात्मीक पर्यटनाक वाव दिवपाचेर लक्ष करतले केंद्रीत. हरवळे जातले संवसारीक आकर्षणाचे केंद्र, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 84 देशांतले 7,500 प्रतिनिधी वांटेकार जातले. द ब्लू ट्रेल ह्या सिनेमान चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण जातले. सिनेमा सृष्टीत फाटली 50 वर्सां वावर केल्ले खातीर रजनीकांत आनी बालकृष्ण हांचो भोवमान करतले. तशेंच बायल दिग्दर्शकांचे 50 सिनेमा हे फावट प्रदर्शीत जातले, अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री मुरुगन हांणी सांगलें. ह्या चित्रपट महोत्सवात गोंयचो क्लॉडिया आनी द पायलट हे सिनेमा प्रदर्शीत जातले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. Almost, I am very happy to announce this. More than 7,500 delegates are registered from various country. Almost 127 country they are registered, but 84 country the people are going to participate here. In this 84 countries, 270 films are going to screen here in our Goa International Film Festival. This is the first time in international level this festival. Almost 84 country participants are coming here to enhance the International Film Festival of Goa. Apart from that, friends, for the opening film, The Blue Trail, a Brazilian movie, is going to an opening movie. After this opening movie, this year the country is focus country is for the Japan is the country for focus, as well as the country of Spain and Australia is also they are participating here in this. And also the eminent filmmakers and film producers, directors and celebrities, they are also going to participate here. And this festival is going to tribute the 4 legendaries for the centenary year. One Mr. Gurudutt ji, Raj Khosla ji, Ritvik Ghatak ji and Bhanumati and Bhuban Hasaria. They are all going to honor in this. They are contributed in the cinema industry. For that we are going to honor them. And apart from this, in the conclude session, Mr. Rajinikanth's 50 year and Balakrishna's 50 year the contribution to the cinema. Balakrishna from Andhra Pradesh Telugu industry and Rajinikanth, you are all aware, from Tamil industry. They are all the 50 year contribution, that also we are going to honor and honor them. This year, the 2 Goan movies will be screened in the IFFI 2025 under the various section of IFFI. It is in Claudia, the special screening section of IFFI, and The Pilot, the Gwala premiere section of IFFI. The Pilot is also getting the screen at the Western Bazaar, Film Bazaar of IFFI. In the Goan section, which is curated by the state, ESG received total 17 entries in both the section, out of which the 5 films were selected by the jury members. टॅक्सीकारांची दादागिरी चड टेप खपोवन घेवचे नात. गोंयचे नाव पेड्ड्यार करपी टॅक्सीकारांचेर बेगीनूच कारवाय जातली. हे विशीं पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याकडे आपले उलोवप जाला म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता.
गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी हॉटेला मेरेन आयल्यो तरी त्यो कांय जाण परतून धाडटात. टॅक्सीकारांच्या ह्या दादागिरीक लागून पर्यटकांचे हाल जाल्यात. हे विशीं व्हिडिओय सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात. हातूंत नांव बदनाम जाला गोंयचें. टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोंयचें नांव बदनाम करतात. पर्यटकांक हॉटेला कडेन व्हरपाक आयिल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक कांय टॅक्सीकारांनी धांवडावन घातिल्ले. हाका लागून पर्यटकांक 2-2 किलोमीटर चलून वचचे पडिल्ले. ह्या घडणुकाचो व्हिडिओ पर्यटकांनी सोशल मिडियाचेर अपलोड केल्यात. ह्या फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन जाप दिल्या. Obviously, when you have all sorts of reports coming in the social media, what are they doing? They are expressing their unhappiness. Even they have said things like, "We will never come to Goa again if this type of things are happening." Have they not said it? It is your media only which is covering that up, and everywhere it is being covered up. So when a person, after leaving the hotel, since the Goa Miles taxi is not allowed up till the hotel, they have to trek 1 kilometer, 1.5 kilometer with all their bag and baggage. So this is a very ugly situation. This does not augur well for an international destination which Goa is. And I think we have reached a point of no return. So we will have to take some strong action, which you will see things happening. Any specific plans in mind? Any specific plans in mind to resolve this issue, because this is going across the world? You know, the wrong message is going. The tourism minister, me as transport minister, and honorable chief minister have been discussing it. We will come out with a solution. I don't want to make it public even before that is. No, but the tourism minister has said ki on this issue only tourism minister has said dadagiri chalchi na. I am in sync with him. That is what I can say. जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावेल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सुदीनाक कंट्रोलात दवरपा खातीर हे दबाव तंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. पुजाक पयशे मेळे उपरांत हे प्रकरण बंद जातलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी इतलो तेंप कितें केलें? ह्या प्रकरणात मंत्री आनी 2 अधिकाऱ्यांची नांवां आतांच कित्याक आयलीं काय म्हणून विजय सरदेसाय विचारता. हाचे वयल्यान जॉब प्रकरणात जाल्लो पुराय तपास फट आसा हें सिद्ध जाता म्हणूनय विजयाचें म्हणणें. आयकात तो कितें सांगता तें. जॉब स्कॅम प्रकरणात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें येता? मुखावेल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सुदीनाक कंट्रोलात दवरपा खातीर हे दबाव यंत्र आसूं येता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच भाजपा सरकार नोकऱ्यो विकता हे हाचे वयल्यान सिद्ध जाता म्हणून विजयान उलोवन दाखयले. दुसरे वटेनचे उमेदवार नोकऱ्यां खातीर खऱ्यांनीच पात्र आसात तांचे कितें? नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे दिल्ले तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना म्हणून प्रकरण भायर आयले. फाल्यां तांचे पयशे परते मेळ्ळे की हे प्रकरण सोंपूंक जायना. नोकऱ्यां खातीर जाणें पयशे घेतल्यात आनी जाणें ते दिल्यात तांचेरूय कारवाय जावपाक जाय म्हणून विजय सांगता. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचो तपास करपी संध्या गुप्ता हे बायल अधिकाऱ्याक पयशे घेताना रंगे हात धरिल्ली. तिचेर 5 विजिलन्स केशी आसात. असले अधिकारी जर ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक लागले जाल्यार निकाल मेळटलो कसो काय म्हणून विजयान प्रश्न उपरासला. मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणटा की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी ते एकूच मिनिस्टराचें कशें येता? ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं. फक्त ते मिनिस्टराचें न्ही, सगळे मिनिस्टराचें घेतिल्लीं. सो दॅट मिन्स येस एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता? ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते एमजी पार्टीक गोंठ्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें? फायनली पुजा म्हणटे कोण? पुजा म्हणटे क्रिमिनल. ज्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाची रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक म्हाका ओपोजिशन राजकारणान आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इश्यू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी युजलेस. पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्वेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता. आनी एक प्रूव जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता. हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा. जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे जांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचें कितें? तांचें कोण उलयता? जांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना इश्यू जालो. फाल्यां पयशे परते गेले इश्यू काबार जालो ना. पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा. सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावं जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय. तांचे कडेन वचूंक जायना. हो प्रेशर टॅक्नीक असो दिसता. प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता कित्याक सुनील ढवळीकर इतलो तेंप ताचे बरोबर आशिल्लो. सुनील ढवळीकरान आतां जिल्ला परिशदेच्या इलेक्शनाक
कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक. होम मिनिस्टर तो आसा, इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नांव पयलें दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें, आतांच कशें आयलें? हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टर कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुमकां सांगता, थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता, ते राहुल गुप्ताच्या सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली, ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर चोर पुलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो? आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीकच्या फायबर ऑप्टीक केबलीत घुस्पून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली. ह्या अपघाताची दखल घेवन 20 खात्यान लोकांक त्रासदायक ठरपी हे रस्त्या कुशीचे केबल शेनवाराक कातरून उडयले. सो येना आमी आतां पयले कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. सो वी हॅव आतां पळय तो पळय केबल कसो आहा तो पळय ते जाणटेल्याक पळय तो कितें करता. तो केबल पळय, हो केबल पळय. सो तुमचे कितें मिडिया एक्शन की आमी कट करता, सगळें कट करता, काय दवरता. हो पळय केबल कसो बांदला तो पळय, हो कोणाच्या गळ्याक लागता तो पळय. तुवें अशें पळोवन गेले न्हू, अशें खूब कडेन अशें म्हणून आमी कट करता, सगळें हेजे घे. ताका आतां गळ्याक लागला विचार, ताका सांग तुका गळ्याक लागला कसो तो आतां. सगळे एक्शन घेता पळय हे पळय ताका विचार, ताजे घे मरे, ताका पळय आतां गळ्याक लागला. कितें जालें? केबल कित्या खातीर? कितें लागना, म्हाका लागलो आतां. तुमकां त्रास जाता लोकांक? म्हाका जाता, बाकीचे बी जातात न्ही, कळना न्ही. केबल तुमी केन्ना पासून पळयला अशें? पयलीं आज कितले तेंप जालो आतां चालूच आसता. तुमी इन एक्शन घेतलो की सगळे केबल कटींग करपाक. काल पयर कितें तरी एक्सिडेंट जालो आनी पांय मोडल्या भुरग्याचो. व्हेरी गुड डिसिजन. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? डिसिजन जावूंकच जाय. तुमी हांगा रावता सांताक्रूज? हांव गोवा व्हेलो. गोवा व्हेलो, ओके. तुमचे थंय अशें आसतलें न्हू अशें? केबलवाल्याचे आतां सगळे कडेन जाता. सो लोकांक त्रास जाता, तुमकां त्रास जाता हेजो? खूब त्रास जाता. केबल सगळ्यात कापून बरोबर आहे. बरोबर, त्याला कंप्लेंट केल्ली अशें पडटा म्हणून लागता म्हणून कंप्लेंट केल्ली गव्हर्मेंटान. कोडारगांव आयआयटीक लागून बरोच चर्चेक आशिल्लो. थळाव्या लोकांच्या बोवाळा उपरांत सरकाराक आपलो निर्णय फाटीं घेवचो पडिल्लो. आयआयटी उपरांत आतां ह्या गांवांत आनीक एक समस्या उप्रासल्या. 63-2 ह्या सर्वे नंबरात सुशांत आनी प्रशांत गांवकर ह्या 2 भावांची 56,000 चौखण मीटर जमीन आशिल्ली. पूण आतां आयआयटी येवपा आशिल्ल्या जाग्यार 70,000 चौखण हजार जमीन आपल्या नांवार करून घेतली. तेन्ना ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग कारवाय करची म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. आयज तुमकां फाटल्यान जो प्लॅन दिसता, हो प्लॅनाचेर हांगासर मार्क केल्ले तुमकां दिसता की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर हे 2 जाण जे आसा तेंच्यांनी हांगा 27,850 आनी 28,100 अशी 2 जे प्लॉट हांगासर अलर्ट केल्ले आशिल्ले आनी ती तेंच्यांनी हांगासर 2016 डायरेक्टली हांगासर पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा आनी ते जी थंयच्यान जवळ जवळ 2 किलोमिटर पयस जो सेटलमेंट झोन आसा त्या जाग्याचेर 35,70,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हांगासर तेंच्यांनी अलर्ट करून पार्टिशन म्युटेशन करून आपले चोद्यावन ताचेर नांव चडयल्लें आसा आनी हे खंय ना खंय तरी बेकायदेशीर आसा. आमकां खंयच लोकांक विश्वासान घेनासतना, सरकाराक विश्वासान घेनासतना, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विश्वासान घेनासतना तेणें हांगासर हें काम जें केल्लें आसा तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी बसयची आनी हे पार्टिशन म्युटेशन जें केल्लें आसा हे पार्टिशन म्युटेशन तेणें तें रिवोक करचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आनी जे आयआयटी प्रकल्प हांगासर हाडपाक ताजो जो प्रयत्न करतालो तो खंय ना खंय तरी हेच कारणाक लागून आपले जमनीचे व्हॅल्यू वाडपाक लागून तेणें हो केल्लो काय कितें असो आमकां खंय ना खंय तरी दुबाव दिसता.
पण इतलोच आसा की जे पद्दतीन आमचे एसटी समाजाचे किंवा कश्टकरी लोकांची जी त्यांनी जमीन हांगासरल्यान शिफ्ट केल्ली आसा म्हणजे प्लॉट हांगासरल्यान दुसरे कडेन दाखयल्ले आसा ज्या जाग्यार चिऱ्याची खणी आसा चिरे तेणी काडलेले आसा थंय तुमी जर पळयत जाल्यार कल्टिवेशन कांयच ना आनी आमी जी 4,72,000 जमीन जी थंय पयशे भरलेले ते जमनीचे तेणी 70,000 जे हांगासरले म्हणजे काडून 14,000 थंय तेणी एड केल्ली आसा ते जमनीक आमकां म्हणजे तेणी ते रिवोक करचे आनी आमकां शेतकरी लोकांक कश्टकरी लोकांक न्याय मेळचो इतलीच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा. कितले लागले हे म्हणून आमी टेनर म्हणून 36 जाण आशिल्ले थंय 36 ताचे दर आतां तेंच्यांनी 2 नांव प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर काडले जाल्यार आतां 34 जाण उरता. सो आमकां 34 जाणांक म्हणजे ती जमीन जी आसा जमीन प्लॉट ते अलर्ट केल्ले आशिल्ले तेजेर एरिया खातीर मेन्शन केल्ली आशिल्ली तेजे नांवां मेन्शन केल्ली आशिल्ली आनी ते मामलेदारान प्लॅन दिल्ले गेले आशिल्ले. केन्ना दिल्ले हे 1993 चो प्लॅन दिल्लो. 1993 ज्या वेळार आमी पयशे भरलेले त्या वेळाचेर ते प्लॅन अजुनूय मामलेदारान आसा. तो कोणाक जर सरकाराक सुद्दां दिसता की आमी खंय ना खंय तरी फोट उलयता जाल्यार तेंच्यांनी तो प्लॅन वचून काडून तेंच्यांनी तो सर्वे करून पळोवपाक शकता. त्या कम्युनिकात कमिटीक आसा हे दोग जाण आसता. हो प्रशांत विष्णू गांवकर आसा तो एटर्नी म्हणून आसा आनी सुशांत विष्णू गांवकर जो आसा तो एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आसा. गोंय पर्यटन राज्य म्हणून बरेंच फामाद आसा. आतां सरकारान अध्यात्मीक पर्यटन क्षेत्रांतल्यान गोंयची प्रतिमा मुखार हाडपाचो यत्न केला. हाचे अनुरूप हरवळे सांखळींतल्या नामनेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या आवाराची सोबीतकाय आनी आधुनीक पद्दतीन उदरगत जातली. ह्या वाठाराचे पुराय मुखामळ बदलून केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणेंतल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 10 कोटी रुपयांची व्यवस्था जातली. उरिल्ले 10 कोटी रुपया गोंय सरकार खर्च करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. पळयात. सरकारान आध्यात्मिक पर्यटन, गांवगिरे पर्यटन, होमस्टे आनी हेर माध्यमांतल्यान पर्यटकांक आकर्षित करताना गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचे दिकेन वचपाक सुरवात केल्या. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या सहकार्यान जायते महत्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेतल्यात. फाटल्या 50 वर्षांत जे शक्य झाले ना ते ह्या 10 वर्षांत डबल इंजिन सरकारान साध्य करून दर एका हाताक काम दिवपाक स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोंयचे सपन साकार करपाचेर लक्ष केंद्रीत केला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हरवळ्या सांखळे जाल्ले कार्यावळीत सांगले. तशेंच केंद्र सरकाराचे आनी राज्य सरकार हांच्या पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान सुमार 20 कोटी रुपयाच्या खर्चान हरवळीचे श्री रुद्रेश्वर देवस्थान आनी हरवळे घसघसो वाठाराचे नूतनीकरण जातले अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले. सातत्यान आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर भर दीत आसा. सनसेट सी हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी जोडप हे आमी ऑलरेडी टुरिझम मिनिस्टर हांच्यानी ठरयलां. स्पोर्ट्स टुरिझम जोडप हे आमी ठरयलां. म्हणून तर अशा पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट आमी हातात घेता. हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाल्ले हांगासर आमी आतांच आपलो गोमंत सरिता दर्शन ह्या प्रोजेक्टाचे आमी आतांच फावंडेशन स्टोन काडटा. थोड्या दिसा पयलीं जाल्ली सप्तकोटेश्वराचें मंदीर हे नार्वे गांवांत जालें. म्हणजे एकंदर बिजोडे तालुक्यात आमी पुराय टुरिझम सर्कीट जो डेव्हलप जावपाक जाय तो टुरिझम सर्कीट डेव्हलप जावपा खातीर आमच्या गोंय सरकारच्या वतीन हर तरेचो प्रयत्न आसा. मनशांच्या विकासाचो बरो उपयोग केलो जाल्यार बरोबरूच राज्यांत आसतली देशांत आसतली ही शांती प्रस्थापीत जावंक शकता. आनी म्हणून हो धार्मीक विकसीत भारताचो जो उल्लेख बरोबर कारण हो विकास हो बाह्य विकास आसा परंतु आंतरीक विकासाची खूप गरज आसा. जो पर्यंत मनशाचा आंतरीक विकास जायना तो पर्यंत ह्या विकासाक तितलें हें म्हणना. म्हणून हें निवडून तितकेच महत्वाचें हांगा दोनूय गोश्टी आसा. निसर्गाक भरपूर उरिल्लें आसा. देव प्रत्यक्ष सरकाराच्या रुपान रुद्रेश्वराच्या रुपान प्रत्यक्ष हाजीर आसा हाची अनुभूती हांगा आयले जास्त वेळ आयल्यानंतर आमकां मेळटा. वेडिंग डेस्टिनेशन कशें करूंक शकता. आमचें जेवण खाण हिस्ट्री ट्रेडिशन कल्चर इतले मोठे आसा पूण लोकांक खबरूच ना. आनी त्या रंगांतल्यान पर्यावरण राखून पर्यटन फुडें वचचें ही संकल्पना घेवन गोवा बियॉन्ड बिचीस आमी सुरवात केली. मुख्यमंत्र्याचें एकूच विचार आशिल्लें की आमी जेन्ना उलयता तेन्ना तालुका वायज समज पळयली जाल्यार बिचोली तालुका जेन्ना बिचोली सांखळे आनी मुरगांव येता म्हणजे मय येता तेन्ना त्या भागांत आमी कशें त्या ग्रामीण भागांत कशें पावोंक शकता ताजेरूय पर्यटन विचार करया. आनी ते विचार जाल्यार रिफॉर्म्स तयार केले. रिफॉर्म्साच्या माध्यमांतल्यान आमी होमस्टे पॉलिसी ताचेर काडल्यो. तो हरवळ्या पावना. सुरवातीक मदींच जल्माक येता तो मृत्यू जाता ह्या प्रत्येक वेळाचेर कितें तरी जें कार्य आसा हें कार्य करपाक हरवळ्या येवचेंच पडटा. आनी त्यामुळे हे सगळें आसतना जशें ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता
आणि ते समुद्र किनारे गोंयचे ट्युरिस्ट येतात तांकां समुद्र किनारो पळोवपाक जाय. हे सगळे ट्युरिस्ट कळून वतात ऑलमोस्ट 90%. आणि तांकां रिलिजियस ट्युरिस्ट जो येता तो ह्या हरवळे आयल्याचो वचत हांव आतां येताना पळयतालो फॉरेनर ते केव्सान बशिल्ले आनी कितें तरी बसून विचार करताले उलयताले आनी तेवढे वेगळेपण जे आसा तें डेफिनेटली हरवळे भितर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नजरहटी दुर्घटना घटी अशी गत सध्या फोंड्या महामार्गाचेर जाल्या. कितलीशीच वर्सां जाली ह्या रस्त्या कुशीक ट्रक पार्क केल्ल्यान लोकांक दोळ्यांत तेल घालून गाडयो चलोवच्यो पडटात. आनी कितली वर्सां सरकार असोच लोकांचो जीव धोक्यांत घालतलो? कितलीशीच वर्सांची ट्रक टर्मिनलाची मागणी केन्ना पुराय जातली? काय व्हडलो अपघात घडपाची वाट पळयतात? ह्या ट्रकांक टर्मिनल केन्ना मेळटलो? ह्या गैरवापराक फुल स्टॉप केन्ना? लोकांक प्रस्न सतायता. पळयात. आम्ही सरकाराकडे मागता हांगा एक ट्रान्सपोर्ट नगर उभी जावचें, हांगा एक आमकां पार्किंग एरिया बरी पैकी दिवची. पूण आज पर्यंत जाली ना. 20 वर्सांक आमी कितलीशीं एप्लिकेशनां दिली. म्हणजे पार मुख्यमंत्र्या पर्यंत मिटींग जाली. सर्गेस्त मंत्री आमचे रवी नाईक त्यांनी 2 वर्सां पयलीं शुगर फॅक्टरीक सगळे सेक्रेटरी लेवलाचेर सगळ्यांक एक मिटींग घेतली आणि ते मिटिंगेक ठरयलें की आमकां शुगर फॅक्टरीक एक खंय तरी जागो दितलो म्हणून. पूण अजून पर्यंत ताजो पाठपुरावो कांयच जायना. पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा. हांगा सगळ्या पार्किंगाचे प्रॉब्लेम चारय सायडीन आसा फोंडेच्या. जे कुट्टी पंचायत आसली, बेतोडा पंचायत आसली किंवा आमची कवळे पंचायत आसा, फोंडा म्युन्सिपाल्टीक सगळी आमची ऑफिसां आसा. सगळे पंचायतींनी आनी म्युन्सिपाल्टींनी एक कडेन येवन जर आमचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचे जर मनार घेतले जाल्यार ते रोखडे शक्य आसा. पूण तुका दिसना जी कंपनी आसता मोठी कंपनी त्यांची पार्किंग स्वतंत्र पार्किंग आसची बी अशें? प्रत्येक कंपनी कडेन खरें तरी गव्हर्मेंटान जेन्ना कंपनीक जागा दिता आसतना कंपनीक कंपल्शन करपाक जाय की तेंचे स्वताचे पार्किंग आसचें. कमीत कमी एक 20 गाडयांचे 25 गाडयांचे. पूण कंपनीची परिस्थिती अशी आसता तेंच्यो स्कुटरी आनी कारी ज्यो प्रायवेट तेंचे स्टाफ आसा तेच पयलीं भायर दवरता मेन रस्त्यार. आमकां तर ते पार्किंगाक केन्ना अलावूच करिना. आमच्यो ज्यो गाडयो येता त्यो सदांच सकाळीं लोडाक गेले जाल्यार त्यो सांज पर्यंत लोड जायसर त्यो रस्त्यारच आसता. कारण कंपनी पार्किंगच अलाव करिना खंयची. ट्रक टर्मिनल फोंडे जायत. ट्रक टर्मिनलाची आमची मागणी आसा. ऑल देशभर जी आसा देशभर ट्रक टर्मिनल घाल्ली आसा. प्रत्येक जिल्ह्या तालुका लेवलाचेर ज्या जाग्यार इंडस्ट्री आसा थंय ट्रक टर्मिनल ऑलरेडी आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमूय आसा. पूण गोंया आज पर्यंत खंयच ट्रक टर्मिनल जावना. आमची मागणी तीच आसा की आमकां बरे पैकी ट्रक टर्मिनल ज्या जाग्यार टॉयलेट फेसिलिटी, बाथरूम फेसिलिटी, उदकाची फेसिलिटी आनी आमची ऑफिसां घालपाक जागो इतले सगळे जर एक कडेन येत बरे पैकी ट्रक टर्मिनल जावचें. मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयला तुमी? हय, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन 2 फावट मिटींग घेतलेली. कितें सांगलें? पणजे वचून मिटींग घेतलेली. तेणें आश्वासन दिलें आमी करता म्हणून खंय तरी अरेंजमेंट करता म्हणून. आज पर्यंत कांयच जावना. बाकीच्या स्टेटांनी पळयलें तशें कर्नाटका जावं काय महाराष्ट्रा प्रत्येक 20, 25, 50 किलोमिटराची सुलभ शौचालय म्हणून गव्हर्मेंट सेपरेटली बांदून दवरलें. तशें की आमचे आतां गोंयच्या भितर एक हें जाल्यार जे आतां ह्या चितले जे एक्सिडेंट जाता ते आमी बारीक एक्सिडेंट ते टाळूं. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार फोंडा ट्रक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आसा त्या जाग्यार आमी आसा. जे असोसिएशनाचे जे पदाधिकारी आहा त्यांनी सांगले की हांगा फोंडा तालुक्यान जावं मोल्या पर्यंत सुद्दां हांगा खंयच पार्किंग अशी पार्किंग टर्मिनल ना आनी गाडयो पार्क करपाक मेळना. आनी तांकां जे बाथरूम बी जाय जावं बाकी न्हावपाचे हे सगळे रेस्ट रूम हे तांकां कांयच नासल्या कारणान तेंच्यांनी हांगा मोठो प्रश्न हांगा गंभीर केल्लो आसा की तेंच्यांनी मुख्यमंत्री सुद्दां हेंचे कडेन भेटिल्ली की हांगा फोंडा आमकां पार्किंग टर्मिनल दिवचें म्हणून. आनी ह्या संदर्भात आमचो मंत्री जो स्वर्गीय रवी नाईक जो आशिल्लो त्यांनी ह्या संदर्भात खूब प्रयत्न केले पूण अजून पर्यंत ते जालें ना. शुगर फॅक्टरी कडेन मोठे थोड्या गाडयांक पार्क करपाक मेळटा पूण थंय पार्किंग केल्या कारणान खूब फावटी हांगा चोरयो जाल्ली आसा, लोकांले मोबायलूय व्हेल्ले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी जाता तितले बेगीन हांगा सरकारान ट्रक टर्मिनल्स उबारचें आनी तांकां एक दिलासा दिवचो अशें तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे. बिरसा मुंडा हांचो पुतळो घालो म्हणून मूळ गोंयकारांचो प्रस्न सुट्टलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळना तेन्ना भाजपा सरकारान एसटी समाजाक कॅट केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. एसटी समाजाच्या कार्यकर्त्यांचेर दिसा उजवाडा हल्लो जाता. फकत हल्लो जायना तोंडाक शेण फासतात.
गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो एक मेजर डिमांड आसा म्हणटा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST समाजाक. आनी ST समाज म्हळ्यार 10% समाज गोंयचो आनी मूळ गोंयकारांचो समाज. ह्या समाजाक अजून मेरेन BJPच्या डबल इंजिनान पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक ना. 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ना. सो BJPच्या डबल इंजिनान ST कम्युनिटी कॅट केल्ले आहा. प्रकाश वेळीपान चिंतपाक जाय की हे कॅटाचें कितें जालें, तूं तो पक्ष कितें घेवन बसला. नंबर 1. नंबर 2, ST एक्टिविस्टांक मारतातूच न्ही, दिसा धवळ्या कॅपिटल सिटीन आमच्या राजधानीन मारतात आनी तोंडाक शेण सारयतात. म्हळ्यार सिग्नल कितें दितात की तुमी 10% ST समाज गोंयचो, 10% गोंयचो समाजाक तोंडाक ते शेण सारयलेलें आहा. ही आज STची परिस्थिती आहा BJPचे कायद्यान. बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें म्हणून आशिल्लो, भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा तो कितें म्हणटालो की आमची जमीन आमचो रायट म्हणून. सो जमीन राखपाक करतालो. आज गोंयची जमीन गोंयकारा कडेन आसा ते पयलीं चिंता. सगळ्यो ज्यो कितें पॉलिसी जाल्ल्यात ह्यो एंटी गोंयकार आनी एंटी मूळ गोंयकार आनी हे वचून मेरेन BJP हाडटा आनी बिरसा मुंडाची जयंती करतात. बिरसा मुंडाचो पुतळो घालो म्हणून गोंयच्या मूळ गोंयकारांचे हक्क आनी तांचे जे रायट्स आहात ते प्रोटेक्ट जातले म्हणटा ते जावचे ना. हो फक्त पुतळो घालतात तांकां फुटोवपाक. तांचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय गेलें, आमी रिजोल्युशन घेतलें. हांव प्रायम मुवर, हांवें तो इश्यू इनिशिएट केलो असेंब्लीन. कितें जालें आज मेरेन कांय जावंक ना. सो आज मूळ गोंयकारांक BJPन फटयल्ले आहा. पुतळो दिवन तें काम जावचें ना. आमचो बिरसा मुंडा आहा, आमचो फ्लोरियान वाज म्हणटाणे कोंकणी खातीर आपलो प्राण दिलो, पयलो मारतीर जालो, ताका ऑनर केला, ताका रिकॉग्नायज केला हे सरकारान. कोंकणी म्हणटा ती आमची आवय भास, त्या आवय भाशा खातीर तो खरो मेलो पयलो, ताका ताणें रिकॉग्नायज केला. ते प्रकाश वेळीपाक कळना. कितें पळयतात तुमी, आमची आवय भाशे खातीर जो आपलो प्राण दिता ताका BJPन रिकॉग्नायज करूंक ना आनी उरलें कितें. पुतळो घालपाक कांय ताका फरक पडना, ते बिंदास घालतले. पूण ST समाजाचे मूळ प्रश्न जे आसा ते मूळ प्रश्नाक तांणी सुटावे करूंक जाय, नाजाल्यार तांचे डबल इंजीन ते फेल इंजीन तांणी सांगूंक जाय. म्हज्या बायलेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवची अशी आपल्या कार्यकर्त्यांची इत्सा आशिल्ली. पूण राजकारणात घराणेशाही उपकरना. राजकारणात सगळे आपापलेच भरले जाल्यार समाजाक न्याय मेळचो ना. आपूण एकलो वचून आयला तितलोच पुरो, आपली बायल वेंचणूक लडोवची ना म्हूण आमदार जितान स्पश्ट केलें. आयकात ताचें म्हणणें. जिल्हा परिषदेची निवडणूक आहा, तितून तुमची मिसेस रावता हरमल काय तेचेर काय तुमची काय भूमिका? पळय, फाटी न्यूज फ्लॅश जाल्ली आनी आमचे खुबशे कार्यकर्त्यांक दिसताले आनी इच्छा जाल्ली आनी सारखे एक्सायटेड आसले की तेणी कंटेस्ट करचे म्हणून. पूण हांव तेन्ना रिप्लाय कित्याक दिवंक नासलें, कित्याक जो पर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणजे तांकां कन्विन्स करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार झाप करून डिसिजन तांकां ना सांगता घेवप डिफिकल्ट जालें. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांवें सांगलें जेन्ना राजकारण करतात आनी समाजकारण करतात तेन्ना स्वता तूं एकट्यान करचें आसता, घराणेशाही करची आसना. सो घराणेशाही म्हणजे बाकीचे करता म्हणून हांव तो तसो मनीस न्हू ते घराणेशाही करपाक. तो घरानूच जर आपल्याक भरूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता समाजाक न्याय मेळचो ना आनी इनजस्टीस जातले. तेका लागून म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारण्यांनी आपूण राजकारण करून समाजकारण करचें आनी समाजकारणान तुका जर मदत लागता, जशी म्हाजी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता समाजकारण करूंक, तशें समाजकारण पदा शिवाय आणि इलेक्शन शिवाय आपल्या घराण्यान ताका सपोर्ट करचो आसता आणि समाजा खातीर काम करचें आसता. तेका लागून हांवें म्हाज्या कार्यकर्त्यांक बरे भशेन कन्विन्स केलें आनी ते एग्री जाल्ले आहात. तो तेका लागून म्हाजी मिसेस काय बसना इलेक्शनाक. आमी फक्त मांद्रे मतदारसंघाचे उदरगती खातीर काम करतात आनी हांव एकलो इलेक्ट जावन आहा तितलोच पुरो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.